सकाळी 10-10:30 वरांचेर मेरी इमॅक्युलेट चर्च जी आसा त्या चर्चच्या सायडीन गार्डन आसा त्या गार्डना कडेन एक व्हडलें झाड पडून एक चली मनीस जखमी जाल्ले। हे चली मनीस जावन आसा रामनगर बेती हांगासरले। तेजें नांव जावन आसा आरती गोंड। हे चली मनीस कामाक लागून आपल्या ऑफिसान वयताले आनी तेन्ना उटंगराचो पावसूय चालू आसलो आनी वाऱ्यान हे झाड जे आसा त्या चलयेर पडलें आनी ती चली त्या झाडार पोंदा मेळ्ळें। पोंदा मेळून ताका गंभीर जखमी जाल्ले आनी ताका जखमी आसतनाच हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्लेले GMCन। तेचेर ट्रिटमेंट चालू आसलो आनी ट्रिटमेंट चालू आसतना ह्या चलयेक मरण येयलें। रामनगर बेती हांगासरले आरती गोंड हे 19 वर्सां पिरायेची चली आयज झाड पडून ताका मरण येयल्लेलें आसा। कांय दिसां पयलीं अशेंच एक झाड कामत हॉटेलाच्या फुड्यान आसलेलें तें झाड पडलें आनी तें झाड पडटना चलत्या गाडयेर तें झाड पडलें। सुदैवान तेन्ना कोणाक कांय जावंक ना। पूण आयज जी घटना घडली त्या घटनेन एका चलयेचेर ऑफिसान वयतना ते रस्त्यार वचून चलत वयताले त्या चलयेचेर झाड पडून ते चली जेचें नांव आरती गोंड 19 वर्सां पिरायेची हे चली ताका मरण येयल्लेलें आसा। गोमंतक TV तुमच्या मुखार अश्यो बातम्यो घेवन येत रावतलो। पळयत रावात गोमंतक TV।